मायनिंग येरादारीचे धुल्लाचें प्रदूषण खूपच जाता म्हूण सोनशेकार आक्रमक जावन रस्त्यार देवले आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दखल घेवची पडली आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी सोनशे पावले। प्रदूषणाचें प्रमाण पळोवन मंडळान कंपन्यांक आतां धुल्लाचें प्रदूषण नियंत्रणान हाडपाक खर पावलां उखलूंक सांगल्या। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची बुधवारा मायनिंग कंपन्यां बरोबर मिटींग जाली। बसकेक मायनिंग लिजाचे कन्सेंट टू ऑपरेटराचेर चर्चा जाली। एअर पोल्यूशन नियंत्रणाक हाडूंक कंपन्यांक मंडळान कांय सुचोवण्यो केल्यात। रस्त्याच्या दोनूय वटेन जिओ नेट फेन्सिंग लावचें। मीन येरादारी करतात ते रस्ते हॉटमिक्स जाय। मीन येरादारी करतात ते रस्ते रुंद जावंक जाय। रस्त्यावेलीं फोंडकुलां पुरोवची पडटलीं। रस्ते नितळ करपाक व्हील वॉशिंगाचो वापर करचो। मायनिंग कंपन्यांनी ह्यो मुखेल गजाली 15 दिसां भितर करच्यो म्हूण मंडळान कंपन्यांक निर्देश दिल्यात। गांवांत यो वच करतना एंट्रीक रस्त्यार स्पीड ब्रेकर आसूंक जाय। 10 वर्सां जाल्ले ट्रक बदलचे अशी सुचोवणी मायनिंग कंपन्यांक मंडळान दिल्या। लाँग टर्म मेजरांत मायनिंग कंपन्यांक ट्रान्सपोर्टा खातीर बायपास रस्त्याचो उपाय सुचयला। ट्रान्सपोर्टेशनाचो वेळ 9 वरां वयल्यान 10 ते 12 वरां करचो अशी मागणी कंपन्यांनी बसकेंत केल्ली। मायनिंग कंपन्यांच्या आदारान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाची 9 सुवातेर एअर पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशनां आसतलीं। बोर्ड चेअरमॅनाक 5 मायांक रिपोर्ट दितलो। बोर्डान सोनशेंतल्या 12 मायनिंग कंपन्यांक मायनी चलोवंक सध्या बंदी घाल्या। तशेंच कोडली, दारबांदोडा, सुकतळ्यातल्या प्रत्येकी 1 आनी शिरगांवच्या 3 मायनिंग युनिटाचेरूय मायनी चलोवंक बंदी घाल्या। मायनिंग बंद केल्ल्यान सध्या तरी सोनशी थंड। मात उपाय तात्पुरते येतात काय कायमचे? काय सोनशीकारांक परत रस्त्यार देवचें पडटलें? ते प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कसले उपाय चालीक लावन घेतात त्याचेर थारतलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।